भाग्यवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, जे कितें बरें तें म्हजे भितर म्हणजे म्हजे कुडीन ठिकाण करून रावना म्हूण हांव जाणो. बरें आवडूंक म्हज्या हातांत आसा खरें, पूण तें कशें करचें तें म्हाका कळना. तो जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना. बगर जें वायट म्हाका नाका तेंच हांव करता. म्हाका नाका तें हांव करता म्हणटूच म्हजें सवें बिराड करून रावलां तें पातक तें करता. हांव न्हय, देखून हो नेम हांव देखता. बरें करूंक सोदता तेन्ना वायट म्हज्या हाता लागींच आसा. भितरले भितर देवाची समृद्धी विशीं हांव संतोसता, पूण म्हज्या कुडीच्या सांद्यांनी वेगळोच एक नेम हांव पळयता. तो गिन्यानाच्या नेमाचेर झुजता आनी म्हज्या कुडीच्या सांद्यांनी आसा त्या पातकाच्या नेमाक तो म्हाका बांदून दवरता. कसलो म्हूण निर्भागी मनीस हांव, मरणांक भोपलोले. हे कुडींतलो कोण म्हाका निवारतलो? आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवाचो उपकार मानूया. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. गिन्यान आनी जाणवाय म्हाका दी, कित्याक हांव तुज्या आज्ञांचेर पाती येता. तूं खरेंच बरो, तूं करताय तें सगळें बरें. तुजे नेम म्हाका शिकोय. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्या चाकराक बसयल्या त्या प्रमाणे तुज्या मोगांत म्हाका बुजोय आनी धीर दी. कोणवाडायेन म्हाका वागोय आनी म्हजो जीव वाचतलो, कित्याक तुजे समृद्धीचेर आसा म्हजो संतोष. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्या आज्ञा हांव कधीच विसरचो ना, कित्याक तांचे वरवीं तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. हांव तुजोच तर म्हाका निवार. तुज्या आज्ञा हांव पाळूंक सोदतां. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. Sorvespora, 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 बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीचे दोनया, हांव तुका दिन वाचता, कित्याक स्वर्गा राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Sorvespora, 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 लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ताणें लोकांक आनीकूय म्हणलें, अस्तमेत तावन एक खूब चडोन मांडटा तें पळोवन तुमी रोखडींच पावस येता म्हणटात, आनी तशेंच घडटा. आनी दोकेनी तावन वारें मारतोच तुमी म्हणटात, बरीच गरमी जातली, आनी तशेंच घडटा. आरे दोंग्यानो, पृथ्वीचें आनी मळबाचें तोंड कशें पारकुंचें तें तुमी जाणत. हो काळ पारकूंक तुमचे लागीं कशें जायना तर? नीत सारकें कितें तें तुमचीच तुमी कित्याक थारायनात? देखीक तुज्या वाड्या बरोबर अधिकाराशी व्यस्त आसतना तुमचो थोंटो सोंपोवंक वाटेरूच जाता तितलेंय कर. नाजाल्यार ती तुका नितीदाराशी ओडून व्हरतीत आनी नितीदार तुका कोसपाच्या हातान दीत आनी कोसप तुका भोणकोणींत घालीत. हांव तुका सांगता, तुजो निमाणो लेपटोन
तुवें फारीक करीसर थंयसरलोय तुका सुटका मेळचीच ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ काळ पारकूंक तुमचे लागीं जायना. नियाळाक आदार. जेजू फारिझवांक आनी जमलोल्या लोकांक शिंकयता. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी ताची नवसरणी करात. तुमकां मेळटल्यो खुणा समजून घेवंक अनितीचे शिकार जायनाकात म्हूण सांगता. काळा काळा प्रमाणे पवित्र सभेंत आमकां जायत्यो सवलती आसात. तांचो बरो उपयोग करात. तुमच्या कुटुंबा मदें रावन एकामेकाचे प्रश्न आनी दूख वळखून घेयात. बरें कुमसार करून पिडेस्तांची मागणी घेवन वेळार आमच्या आत्म्याची दास्ती घेवन भावाटान वाडोवंक जाता. जेजू उगडास करता आमी ह्या संवसारांत जियेतना एकामेकाचो मोग करूंक, बऱ्यो करुण्यो आदारून आनी दिसपट्टें जिवीत मागण्याक सारूंक वावरूंक जाय. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. दिसपट्टो काळ समजून घेवन वेळार आमचें जिवीत नवसरूंक आमी वावुरया.